मोगाच्या भाव भयणींनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की हांवें देवाक पळोवचे पयलीं देव म्हाका पळयता. आमी आयचे शुभ वर्तमानान आयकलां कशे भाशेन फिलीप नातानएलाशी वेता आनी ताका आमंत्रण दिता जेजूशी येवंक. आनी तो जेजूशी येता म्हणसर जेजू ताका सांगता, हांवें तुका अंजिराच्या झाडाशी बसलोलो असो पळयला. आनी तशें लागून नातानएल अजाप जाता आनी उद्गारता. तो जेजूचेर आपलो भावार्थ आनी विस्वास दवरता. पूण ताचे उपरांत न्हय फकत जे दर्शन जेजूक दिसलोलें आनी ताणें नातानएलाक सांगलें, पूण हांगासर तो नातानएलाकूय दाखोवन दिता कशे भाशेन तो आनीक व्हड आनी मोहिमा पळयतलो. अंज बोडवे कशे सकयल येतले आनी वयर देंवतले, वयर येतले, हें सगळें तो ताका सांगता. म्हणल्यार जेन्ना आमी देवाचेर विस्वास आनी भावार्थ दवरता, देव न्हय फकत आमकां पळयता, तो आमकां राखता, तो आमकां मार्गदर्शन दिता. तो जाणा आमकां कितें बरें तेंच तो आमकां फावो करता. तर ह्या दर्शना वरवीं म्हणजे जे पयले वाचपान आमकां मेळ्ळां प्रकाशणेचें, थिंगा त्या दर्शनान मोहिमा आनी व्हडवीक आमी पळयता. आनी तीच व्हडवीक आनी मोहिमा आमकां फावो जातली जेन्ना आमी जेजूक रिगून रावता. जे परी आयची परब आमी सांत बातोलोमेची समारंभता. तो जेजूक रिगून रावलो, जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो. तर आमकां उलो आयच्या दिसा सांत बातोलोमे भाशेन जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक आमचे उतरांनी, आमचे खोर्न्यांनी. उतरांनी म्हटल्यार आमी जेन्ना दुसऱ्या कडेन उलयता, वागता, कशें आमी उलयता, आमचें उलोवप, आमची उतरां कसलीं जावन आसा, मोगाचीं उतरां, भोगसणेची उतरां, वो दुसऱ्यांक पयस करूंक देवा कडसून आमी वायट उतरां उलयता, वो आमच्यो कोन्यो आमी तांकां जिवीत दिवपी कोन्यो जाता काय आमी जिवीत नश्ट करपाच्यो कोन्यो जाता. ह्याचेर आमी नियाळ करून देवाचो आदार मागुया. ताच्या आदारान, ताचे कृपेन आमी जे परी आयज आमी नातानएल ओ बातोलोमेची परब समारंभता, ताचे भाशेन आमी आमच्या जिविताचें फुडलें पावल मारून आमचेर येता ती पिडा कोस वेंग मारून जेजूक रिगून रावन तो आमकां सांबाळटलो. ह्याच विस्वासान फुडें वचुया.